देव येवपा लागले आमगे जवळ जवळ 450 वर्सां वयर जाली ती आमकां सारकी येवपना 450 वर्सांनी ती आमच्या घरात धुवूंक म्हणून येता ही मुर्ती आमगेरूच केल्ली ती आमगे एक चली आशिल्ली ती बरें सुंदर आनी ती मुर्ती आमगे ती आमच्या घरांतल्यान कोण मुर्ती करतालो तयार ती ओतून येना जाली मागीर त्या कारणान ते मुर्तीचे प्रतिबिंब हे चलयेक पळोवपा लायलें तेन्ना तें प्रतिबिंब पळयतकच ती मुर्ती हे आयली ओतून आयली तेन्ना त्या वर्साच्यान ती देव म्हणून आमच्या घरांत येता अशी जवळ 450 वर्सां मायज जाल्लीं आसा आतां ती येता आसतना आमगे ती एक रात अष्टमी जात्रेच्या आदले दिसा येता अष्टमीच्या अष्टमी सकाळची 9 पयलीं येता रातचे जवळ जवळ 11 नंतर ती देवळां पावता पयलीं हाडटा आसतना ती आमी पोटली लिपोवन हाडटा लिपोवन आनी व्हरता आसतना आमी ती आतां जवळ जवळ 30 वर्सां मायज जालीं पालखी येयल्ली आसा ते पालखीन आमी मिरवणूक काडून व्हरता सगळे वाटे लोकांची आरती दाखोवची पडटा आनी मागीर नवी दिसा तेका रथा बसोवपा आमीच वयचें पडटा आतां हांगा आमगेर हाडले काय ना तेजे पयलीं आमी अभिशेक करता मागीर आमी आरती करतात रातची आरती आसा 6व्या दिसा देवळान उफाराची प्रथा आसा हे आमकां चडशा देवळांनी पळोवपाक मेळना देवीच्या सगळ्या म्हाजनांच्या घरांतल्यान देवी खातीर नैवेद्य येता म्हाजन वाजत गाजत उफार देवळान हाडटात या उत्सवान जमिल्ल्या भक्तांची गर्दी पळोवन दिसून येता ती भक्तांची देवीवेली अफाट भक्ती देवीचे भक्त देवीची पालखी दोंगरावयल्यान देवीच्या पादुका आशिल्ल्या जाग्याचेर व्हरतात हे स्थान आमी जे पळयतात हांगासर देवीच्यो पादुका आसात जो आज पासून आमकां ह्यो पळोवपाक मेळटा चल आमी ह्या स्थानाची भेट घेवया सुमार 90-100 सोपणां देऊन देवीचे भक्त पालखी ह्या जाग्याचेर हाडटात हांगासर देवीच्यो पादुका आसात अशें म्हणटात ह्या जाग्याक तळेखोळ अशें म्हणटात हाज्या फाटल्यानूय एक आख्यायिका आसा एका बायलेचे देवीचो अवसर आयलो तिणे थंय आशिल्ल्या एका गुराख्याक गांवांतल्या लोकांक आफोवपाक सांगलें पूण ताणें तिका आपल्या गोरवांक उदक पिवोवपाक हाडला म्हणून सांगून तिका न्हयकार दिलो देवीच्या रुपान आशिल्ल्या त्या बायलेक खूब तिडक आयली आनी तिणें पांय मारून थंयसरूच उदक काडलें देवीचो हो चमत्कार पळोवन त्या गुराख्यान धांव मारून सगळ्यांक एकठांय केलें आनी तांच्यांनी श्री सातेरी देवीची प्रार्थना केली त्या देवीन नाल घेवन थंयच्यान शेवटून मारलो आनी ज्या जाग्यार नाल पडला त्याच जाग्यार देवीचे देवूळ बांदचे असो आदेश दिलो ज्या जाग्यार देवीन पांय मारून उदक काडिल्ले तीच ही जागा आनी ह्या जाग्याक तळेखोळ अशें म्हणटात आनी आजूय आमकां हांगासर देवीची पादुका दिसतात ही जागा पारंपरी वाड्यार आसा
आपल्या भक्तांच्या उलोक धाव मारता आणि त्यांच्या सगळ्या संकटांचे निवारण करता. म्हणूनच देवीच्या भक्तांची देवीचेर अटूट श्रद्धा तशीच आजूय अखंड आसा. ही देवी मूळ हांगची न्ही, डोंगरी गांवची. ती व्हडीन हांगा उतरली हांगा आनी इतल्यान तिका एक गुराखी मेळ्ळो. आपली गुरवांक घेवन तो फिरयतालो. म्हणजे ताका तेणें आपयलें तर तो येवपाक तयार ना. कित्याक येना तर तो म्हणलो आपल्या गोरवांक हांगा उदक ना पितलो जाल्यार. हय, तिणें कितें केलें, आपले पांयाचे बोट लायले आनी थंय उदक केलें. त्या बरोबर तो कचापूल जालो. कचापूल जातकीर वयता पूण तूं आपल्याक गोरवां तेगेली ती सगळी उदक पिली आनी वयता. आपूण वयता पूण आपल्याक तूं कितें दितली. तर तुका आपूण कितें दिवं तुका. तूं कितें कर, ज्या देळार आपलो रथ थंय म्हण खंय शिनगांतले त्या देळार तूं पयलीं तांदूळ मारपाचें अशें म्हूण सांग. तेन्ना तूं सावकाराक आपोवन घेवन यो गांवच्या. मागीर तो गेलो आनी सावकाराक आपोवन हाडले आनी सगळे लोक जमले आनी हांगा येतकीर सगळ्या लोकांनी एका सावकाराचेर फार येयलो. ताणें कितें केलें, 3 नाल्ल मारले आनी तिसरो नाल्ल पळय खंय पडटा थंय आपलें देवूळ बांदपाचें अशें म्हणून केलें. आनी मागीर ती तिका थंय व्हेली आनी भटांगेर तिका दवरलें. मागीर तिका हें केलें आनी तिज्यो हांगा पादुको तयार केल्यो आनी पादुकाचें हें करून तेजी पुजा केली. त्याच प्रमाणे ती पळय तो पळय नाल्ल खंयचे मारला त्या जाग्यार व्हरोन हें करप, रथ दवरप आनी रथ हाडटा आसतना मडकयच्यान त्या जाग्याचेर तिका दवरून तो ह्या पायऱ्या वयल्यान सकयल हाडप आनी हांगा ताका हें करप, गोडशें काडून लोकांक दिवप आनी तिजी ओटी सगळ्या लोकांनी भरप आनी मागीर तिका परत आशिल्ली तशीच बेताळा देवळा कडेन व्हरोन दवरप. देवीच्या जात्रेच्या वेळार देवीच्या भक्तांची गर्दी असता आणि देवळाच्या भायर व्हडली फेरी भरता. आमच्या मडकन खुबशे लोक येता आंगोणे खातीर. आंगोणे दिवच्यो पडटा तेन्ना होटी ना होटी मागतात. तांकां आमी होटी बिटी दितात आनी ते देवाक आंगोणे करतात. आनी हांगा लोक बरी जात्रा म्हळ्यार खूब लोक येतात आनी लायनी अशे लागतात सोंपना. देवीची पालखीन रथान मिरवणूक काडटात. हांगासर नौकारोहणूय जाता. ह्या जात्रेची आनीक एक वैशिश्ट्य म्हळ्यार ह्या जात्रेक नुस्त्याचो बाजार भरता. तरेतरेचे नुस्तें हांगासर विकपाक येता. आनी एक सांगपाक म्हणजे तुमकां कोण म्हाका विचारता केन्ना जात्रे दिसांनी मडकयचे लोक नुस्तें आनी खाजें हातान घेवन बरोबर वतात. हें कशें काम खंयच तुमकां मेळचें ना की नुस्तें पळय तें जात्रेच्या दुसऱ्या दिसा सगळे मडकयचे जे लोक आसा ते हातान धरून घात घेवन वता आनी बरें बरें नुस्तें हांगा मेळटा. तेच प्रमाणे खाजेंय पळय जात्रेचें आसा तेंय बरें पयलीं सुरवातीक गोंयांत पयल्यो जात्रा जाता तेन्ना खाजें मेळटा. हें दोनूय खाजें आनी नुस्तें हाका लागून सोयरे बिरे आसतना नुस्तें खावपाक आनी खाजें दिवपा खातीर सदांच लोक वर्सान वर्सा जात्रे दिसांनी खाजें आनी नुस्तें भरपूर खपता. ताका आनी हरशीं नुस्त्याक आनी खाज्याक कांय संबंद ना. अशे वेगवेगळे उत्सव हांगासर मनयतात. आमचे जात्रेक 5 दीस उत्सव जाता सुरू. मेन मुख्य म्हणजे नवमी दिसा सगळ्या लोकांक घरान घर उपवास आसता आनी मुख्य म्हणजे वैशिश्ट म्हणजे त्या दिसा सगळ्या मडकय गांवांक एकट्याय सुद्दां नुस्तें कोणें खायना. ख्रिश्चन लोक सुद्दां नुस्तें खायना त्या दिसा. नंतर रातची पालखी येता. पालखींतल्यान देव सकयल वता. सकयल थंय रथ शिंगारता सगळें करतात आनी मागीर देव रथान बसून फातोडीचेर म्हाजो घालून नाचयत देवा कडेन येता. न दवरता सगळ्याक देवाचे फेरे काडून रथ वयर दवरता आनी मनीस येता. मनीस सांजचे हांगासर उफार जाता. प्रत्येक महाजन आहा ते आपले ठरावीक जे उफार आहा कोणाचे ते उफार हाडून चौकार घालतात
आणि त्या सगळे आरती बी जावन नंतर मागीर त्या उखळाची वांटणी जाता. दुसरें आनी एक हांव म्हाजें भुरगेपणां सुद्दां पळयतां. नवमी दिसा जात्रेक न चुकता देवतेच्या रथा बांदपाक पिको आंबो मेळटा. अजून पर्यंत तो 21 वर्सां नासलो. हांव सुद्दां देवळान चवकशी करता पयलीं आंबो गेलो काय हाडून दिताच. कोणी तरी कोणी ना सपनांत तरी म्हणजे आंबो हाडून दिता. हें मुख्य वैशिश्ट्य आमचें. नवरात्रां 9 दीस पर्यंत हांगा मखराक देव बसता. 9 दीस 9 तरेचे. प्रत्येक एक दिसा घोड्याचेर बसता, मागीर मारुती, हत्ती, मोर, मागीर लास्ट महिषासूरमर्दिनी. महिषासूरमर्दिनी 9 दिसा सबंद दीस थंयसर हें करपाचें पडटा आनी भितर 9 केळीची पुजा बांदता. फातोडीचे 4 आरती सुरू जातात आनी 1 तासाचे 5 सोंपता. दीस थंयसर हांगा आरती जावपाक जाय. देवी आपल्या भक्तांकडल्यान आपले वेगवेगळे उत्सव मनवून घेता. देवी आपल्या भक्तांच्या उलोक धाव मारता आणि त्यांच्या सगळ्या संकटांचे निवारण करता. क्लेशांपासून सोडवी तोडी भवपाशा, क्लेशांपासून सोडवी तोडी भवपाशा, अंबे तुझं वाचून कोण पूर्वी आशा, नरहरी कैन झाला पद पंकज देशा. म्हणूनच देवीच्या भक्तांची देवीचेर अटूट श्रद्धा तशीच आजूय अखंड आसा. परत मेळचे फुडल्या भागान अशीच काय आनीक देवस्थानांची माहिती घेऊन तोपर्यंत देव बरें करूं.